जेजून आपली कूड आनी रगत आमकां खावंक आनी पिवंक कशें दिवंक शकता, ताची कुडीचें मांस आमी कशें खावंक शकता, रगत पिवंक शकता. सो हो प्रश्न जालो भावार्थाचो. हो दुसरे भाशेन आमी प्रश्न केलो जाल्यार कित्याक म्हणून जेजून देवान आपल्याची कूड आनी रगत आमकां खावंक आनी पिवंक दिली. असो एक तरणाटो मनीस एक सोबीत फूल रोज गुलाबाचें फूल घेवन गांवाच्या भायर एका जाग्यार ताणें तें व्हरोन दवरलें आनी मायाच्या 10 तारखेर ते कशे भाशेन तो फूल दवरतालो तें ताका विचारलें जाल्यार सादेपणान तो उतर दितलो आसलो, हांव अशें घेता फूल विकत घेता आनी तें व्हरोन तें जमनीर थंय दवरचें आसा थंय दवरता, तें सादें उतर तो दितलो आसलो. पूण कित्याक तो तें फूल व्हरोन ते भायर गांवाच्या भायर व्हरोन जमनीर दवरता, तो प्रश्न विचारलो जाल्यार आमकां समजून येतलें कित्याक तो तें काम करता. आनी तो तें फूल कित्याक व्हरतालो तेका विचारले उपरांत तो म्हणपालो, आपूण तें फूल म्हज्या शामायच्या ऑन द बॅरियल ग्रावंड शिमतेरीन शामायक पुरले ते जाग्यार हांव तें फूल घालतां. मायाच्या 10 तारखेक ती मरण पावली. तिणें म्हाका म्हजो माय पायन म्हाका सोडून भायर उडयलो, पूण तिणें म्हाका घरदार दिलें, मायेचो मोग दिलो आनी म्हाका व्हडलो केलो. हेच भाशेन आमी प्रश्न केलो जाल्यार जेजून कित्याक हो संस्कार घडोवन हाडलो कुडी रोगताचो.